सादे मुद्दा असा की एविडन्स टेम्पर केला जाल्यार सुद्दां ताका 304 लागपाक शकना आनी 304 लागना जाल्यार बेलेबल ऑफेन्सान कित्याक कस्टडी मागता हें बीन समजना. म्हणजे हेजे वयल्यान प्रूव जाता की खंय तरी पुलीस सरकाराच्या दबावा खाला हें करता की अमित पालेकार हो आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष आसा आनी ताका BJPन येवपाची ऑफर दिली आनी तेणें ती न्हयकारली म्हणून ताजेर असो सूड घेता हें हांगासर सारकें प्रूव जाता. Comment was that all the offences, even if made out, are all bailable in nature. There was no requirement of any custody. In bailable, only the police can grant bail. But this is one such case where we had to go to court, and because they've invoked 304. Anyway, the interim bail has been granted right now, and the matter has been kept for arguments on merits tomorrow at 2:30. फक्त पॉलिटिकल हाका आप तो आपाचो वकील वयल्यान आनी BJP गव्हर्मेंट चल्ला फुडें. बट पॉलिटिक्स सुद्दां कुशीक दवरलें जाल्यार कायद्याचेर केस पळयली जाल्यार ताजेर जे ऑफेन्स मांडला ते ऑफेन्साक 201, 203 आनी 212 लागतात. 3 कलम लागतात. ह्यो तिनूय कलम बेलेबल.